येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. कर्नाटकातले 224 विधानसभा मतदारसंघात जाले मतदान. एक्झिट पोल दाखयता कांटेकी टक्कर. 13 तारखेर येतल्या निकाला कडेन गोंयकारांचें लक्ष. अंत्योदयाच्या काळात गरिबांक रेशन कार्डाचेर किडे, घोटे आणि बुरशी लागलेले तांदूळ खावपाची पाळी. मुरगांवच्या रेशन कार्ड धारकांनी मिडिया मुखार हाडलो प्रकार. नागरी पुरवण निरीक्षकान बदलपाक लायलो सांठो. कांय सप्तकां गोंयकारांनी अणभवले बदलपी हवामान, पूण आतां ते जावपाक लागलां थीर. घडटले नितळ मळबाचें दर्शन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अंत्योदयाच्या ह्या राज्यात रेशन कार्डाचेर गरिबांचेर किडे, घोटे आणि बुरशी लागलेले तांदूळ खावपाची पाळी येयल्या. मुरगांवच्या रेशन कार्ड धारकांनी हो प्रकार मिडिया मुखार हाडून दिलो. हो सांठो बदलचो अशें रेशन सोसायटी कळयला. नागरी पुरवण निरीक्षक सरिता मोरजकारान सांगले. पळयात पुराय बातमी. किडे, घोटे आणि बुरशी पडिल्ल्या तांदळाचे फोटे सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले. दर सप्तकात गुदावाची तपासणी जाता, जाल्यार ह्यो वस्तू विकपी फेर प्रायस दुकानांनी अशा घडणुकांचेर नदर दवरची अशें नागरी पुरवण निरीक्षक सरिता मोरजकारान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले. आयकात. तशें कितें ना ते म्हणपा तांदूळ कितें अशें किड्यांचे तांदूळ ना. आतां तांदूळ इतले वर्सां तर तुमी सिव्हिल सप्लायचो तांदूळ पळयतात, केन्ना असो किड्यांचो तांदूळ ना. हो आतां कितें जालां, फेब्रुवारी पासून मातसो कार्डां सस्पेंड जाली आनी तांदूळ थोडे दीस गुदेवान रावला. तो रावला म्हणटकच कितें जाता, पळयलां जाल्यार भायल्यान अशे फ्लाय कशे जाल्यात ते. आनी आतां आज हांव इन्स्पेक्ट करूंक गेल्ले गुदावान, जाल्यार तांदूळ म्हाका काही किड्याचो एकूय मेळूंक ना. पण भितर अशें बी पळोवंक शकना न्हू म्हणटा. आनी तांकां फिमिगेशनाक सुद्दां हांवें पयर मंडे फोन केलो, तेंच्यांनी कालूच येवन रोखडें फिमिगेशनूय केलें. आतां खंयच्या तरी एका सोसायटीन आतां एक तर 2-3 साक तर अशें मेळ्ळे, तर तांकां हांवें सांगलें रोखडेंच रिप्लेसमेंट करता म्हणून. कित्याक मंडेच म्हाका फोटोज येयले. सॅटर्डे संडे हॉलिडे आसली, सॅटर्डे सुद्दां म्हणटा ऑफीस ओपन आसलें आनी ह्या फावटी आमचें मातशें लेट जालें न्हू सगळें लिफ्टींग मे म्हयन्याचो कोर्टा. तांकां कोर्टा बी तांकां लेट येयलो. आनी तेन्नाच तांकां सांगलें हांवें की म्हाज्या हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलें हांव. आनी इवन सरांचो म्हाका खूब कॉपरेट केलें. डायरेक्टरा कडेन वर्बली उलोवन सुद्दां डायरेक्टरान म्हाका सांगलें तूं वच, स्वता वच गुदावान पळय आनी इवन सोसायटीन वचून पळय आनी तांकां तसले तांदूळ लोकांक दिवं सांगू नाका म्हणून सांगलें. लोकांक दिवं नाका, तांकां रिप्लेसमेंट कर. आनी आतां तांकां सगळ्यांक तशीच मॅसेज घातली आनी सगळ्यांक सांगलें आनी रिप्लेसमेंट कर. आतां खंयच्या ना न्हू, मातशें बारीक सायडीक छाताक लागलेलें आसता. कित्याक खूब दीस जाता, फेब्रुवारी मार्च तांदूळ आहा, चड ना. फेब्रुवारीचो तांदूळ म्हाजे कडेन थोडे 5-6 टनच आसा गुदेवान. पण गुदांव सुद्दां येता व्हडलो न्हू, तेजे फ्लाय बी कितें तरी फ्लायींग कसले फ्लाय कशे तरी येतात गुदावान जाल्यात ते. आनी फिमिगेशनाक सुद्दां आतां हांवें तांकां सांगलें की मातशें फिमिगेशन वाडोवया, आमी मातशें बेगीन करया, विकली फिमिगेशन करया. आनी काल तेंच्यांनी फिमिगेशन करून गेलें जाल्यार आज गुदांव सारको क्लियर आसलो. आनी आतां जे कोणाक आतां हेचे किडे आतां हे काल आतां पेपराचेर बी येयला पळय ते, तांकां सांगलां आमी ते लोकांक तुमी दिवं नाकात तांदूळ, आमी ते रिप्लेसमेंट करया तांदूळ. तुमी हाडून गुदावान दिवन दुसरे व्हरा आनी लोकांक बरेंच तांदूळ दिया म्हणटा रिप्लेसमेंट. आनी कितें जेन्ना डायरेक्टर सांगता म्हाका कॉपरेट करता इतलें म्हणटकच आनी आमी हें करता म्हणटकच तेंच्यांनी मातशें सोसायटीवाल्यांनी करपाक जाय कॉपरेट आनी आमच्या बेनिफिशरींक अशें तांदूळ दिवपाचें न्हू. पूण अशें कितके अशें सोसायटीसून कंप्लेन येयला तुमकां अशें? कंप्लेन आतां म्हणचें जाल्यार आज मेरेन म्हाका सोसायटीवाल्यांनी कंप्लेन करूंक ना. ओन्ली तेंच्यांनी फोटो शेअर केल्लेले 3-4 सोसायटीनी तेंच्यांनी. आनी वर्बली जाल्यार म्हाका सांगूंकूय ना, फोटोज शेअर केले. आनी लोक जाल्यार एकूय लोक येवंक ना. खाली एक मनीस येयल्लो. एक मनीस येयलो, ताका हांवें सांगलें बाबा दुसरो साप फोडलो का पळय रे म्हटलें. जाल्यार मॅडम मागीर बाद मे 2 दिसान वयता रेशन हाडपाक म्हटलें. म्हटलें ओके. आनी तुका बरो आसा जाल्यार ताका घे म्हटलें हांवें ताका, नाल्यार म्हाका सांग म्हूण सांगलें. अन्न गरिबा खातीर आशिल्ल्यान अश्यो चुको परवडच्यो नात अशें समाजीक वावुरपी शलाका कांबळीन सांगले. फेब्रुवारी आनी मार्चांत रेशनाच्या प्रस्नाक लागून कळाव जाल्ल्यान सुरक्षा तपासणेची खात्री करची पडटली. आयकात. पयलींच लोक असले तरेचो जेन्ना तांदूळ मेळटा पळय न्ही तोच घेवपाक वचना. कांय जाणां ते चुकयतात, नाका म्हणटा, एका म्हयन्याक घेतात एका म्हयन्याक घेना, कारण तांचें रेशन कार्ड खंय तरी हें जाता म्हणून तो घेवपाक सोदता. आनी घेतल्या उपरांत जेन्ना असले तरेचो जेन्ना जर तो तांदूळ जर मेळत आसता जाल्यार लोक घेवचोच ना मागीर. आनी तातूंतल्यान गरीब लोक चड वापरता. आनी गरिबांक जर जेन्ना हो तांदूळ असले तरेचो जर किडे आसलेले जर तांदूळ जर मेळत जाल्यार ते करतले कितें तेंचो, ते यूज कित्याक करतले? सो हांव मागता तुमच्या कडेन सिव्हिल सप्लायां कडेन की तुमी प्रिकॉशन घेवचें हेचेर की हो तांदूळ तेन्ना तुमी जेन्ना भायर काडटा पळय न्हू ताचेर मातशें लक्ष घालचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी.
कर्नाटकातल्या 224 विधानसभा मतदारसंघांनी 10 मेक मतदान झाले. अपेक्षेपरस कमी मतदान झाले. एक्झिट पोल पळोवन भाजप आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांची तागडी जाल्या. कर्नाटकांत गोंयच्या फुडाऱ्यांचे हाय वोल्ड प्रचार नाटक पळोवपाक मेळ्ळें. कोणाचें दालें जड जालें ते 13 तारखेक निकाला उपरांतच कळपाचें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे खानापूर आनी बेळगांव ह्या हितून आसात आनी आज जे कर्नाटकाचें इलेक्शन चलता ह्या इलेक्शन आसा आतां म्हणल्यार 52% जी वोटींग आसा ही पास म्हणल्यार जाले कडेन आसा. आतां हेंचो जो टायम आसा वो सकाळी 7 ते सांजची 7 म्हणल्यार आसा आनीक 5 म्हणल्यार सांजचे मागीर 5 म्हणल्यार हांगा आतां 52% वोटींग जाले कडेन आसा. हांगा कसले अनुचित प्रकार घडनासतना स्मुथली जे इलेक्शन आसा हे स्मुथली चलता. हांगा कसलीच घडणूक कांयच घडलेली ना. हांगा फक्त खानापूर तालुक्यांत काही पावस झडलो आनी ह्या पावसा खातीर थोडोसो त्रास जालो. पावस झडलो तो खूब पावस झडलो. त्याच बरोबर एक बुथाचेर मशीन एक मातशें बंद पडल्या सारकें आयकूं येला. हे जे गांव आसात हे गांव खुबशे भितर आसात आनी ह्या गांवांक पावस झडले कारणान त्या लोकांक येवपाक खूब त्रास जाले. त्याच बरोबर आमी जर पळयलें जे एक बुथाचेर हांगा कोण ना, एक सुद्दां मनीस ना, साम स्लोली चल्ले कडेन आसा. आनीक ह्या हितून जायती ज्यो पार्टी आसात ह्यो भितर आसात ह्यो सल्ले कडेन आसात. खानापूर तालुक्यांक जर आपाचे कॅन्डिडेट हांगा रावले कडेन आसा. जर तुमी बेळगांव जर पळयलें जाल्यार बेळगांव हितूंक आपाचो चडसो कोण कॅन्डिडेट ना. हांगा जे आसा BJP काँग्रेस आनीक MA समिती जे आसा यांची कॅन्डिडेट आसा आनीक 1-2 इंडिपेंडंट आसात. हे इलेक्शन जे आसा हे बरें स्मुथली चलता. आनीक हांगा पुलीस बंदोबस्त जो आसा खूब आसा. पुलीस बंदोबस्त बरो दवरला आनी कसलेच कांयच हें चलनासतना हांगा आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात पुलीस सुद्दां बरे पैकी हँडल करतात. पुलिसेन बरें काम केले कडेन आसा हांगा आनीक बरें चल्लां. त्याच बरोबर ज्यो काही गोष्टी आसात ह्यो गोष्टी सुद्दां हांगा कांय घडपाक पावले कडेन ना. सगळी जे आसा ते आमीच जेन्ना काँग्रेसीचो जो AICचो हांगचो तो जनरल सेक्रेटरी आसा तेजे कडेन विचारले त्या टायमार तेणी सांगला की आमचे कडेन जवळ जवळ आमचे जे कॅन्डिडेट आसात ते 100 वयर येतले आनी आमी सरकार घडटा म्हणून. त्याच बरोबर BJP वाल्यांनी सांगले कितें आसा की आमचे 125 सुमार येतले आनी आमी सरकार घडटलो. आतां ह्याच विकाक पळोवचें पडटलें की कोण सरकार घडटा तो. सुमार 58,545 मतदान केंद्राचेर मतदान जाले. अपेक्षेपरस कमी सुमार 65.69% कांय वाठारांनी पावसान हजेरी लायिल्ल्यान मतदानाचेर परिणाम जालो. आता सगळ्यांच्यो नदरो लागल्यात त्यो 13 तारखेच्या निकालाचेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पेडणेचे टॅक्सी आंदोलक राजकारण करतात अशें मत रोहन खंवटेन उक्तायला. तो म्हणटा पेडणेचो आमदार योग्य ट्रॅकर आसा. ट्रॅका वयल्यान देंवल्यात ते पेडणेचे आंदोलक. गोवा टॅक्सी ॲप एकदा लॉन्च जालो काय पेडणेचोच न्हू गोंयभरच्या टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न सुटावो जातलो. आयकात पर्यटन मंत्र्याक. ब्लू टॅक्सी खातीर स्टँड नोटिफाय करूंक नाशिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांनी पेडण्या आंदोलन केले आनी ते दामून उडोवपाक डेप्युटी कलेक्टरान 144 कलम लायले. भाजपा मंडळान आंदोलन करप्यांकच दोशी धरले. आता पर्यटन मंत्र्याने आंदोलकाकच दोष दिला. आयकात ताका. टॅक्सी ॲप जो आम्ही IT तर्फे केल्लो आनी ट्रान्सपोर्टान लॉन्च केल्लो तो क्यू सिस्टमान जो आशिल्लो तो थोड्या दिसांनी लॉन्च जातलो एज अ ॲप. बाय एंड ऑफ द मे जावपाचें. सर हे परत जे प्रॉब्लेम येता ते सॉल्व करपा खातीर तुमचे कडेन कारण तुमच्या डिपार्टमेंटाक मुख्यमंत्री मॉविन आनी हांव जेन्ना बसून हो प्लॅन काडिल्लो ते लोकांच्या हितानूच काडिल्लो
ज्या तरेन ते राजकारणान लोकांक वापरप जाता तातूंत इट इज नॉट फॉर मी टू कमेंट, बट आय थिंक आमचो कलीग बाबा प्रवीण हल्लेकर हॅज रायटली पॉयंटेड आउट की ही इज ट्रायंग टू हेल्प हीज पीपल, आनी पॉलिटिक्स जाल्ल्या कारणान ते खंय नाल्यार खंय तांकां त्रास करपाचो प्रयत्न आसा. शेवटी जे मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी तांकां ब्लू टॅक्सी जाय आनी कितें जाय सगळें मान्य केलां तेन्ना सरकाराक प्रोसिजर वायज दे हॅव टू गो. आनी आय थिंक कितें मागतात पेडणेचे टॅक्सीवाले आनी तांकां तेंको दिवपी संघटना, मातशें आयकुया तेंच्याय तोंडांतल्यान. आंदोलन करप्यांकडेन सरकार कितले लोकशायेन वागतात तेवूय कळटलें. हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा लागीं, आमकां 5 स्टार हॉटेलां नाका, आमकां ना म्हूण दुसरे व्हडले व्हडले कंपनी नाका. आमचे पयले गांवच्या लोकांक तुमी पळय कितें प्रॉमीस केल्लें एअरपोर्ट येवच न्हू पयलें तें आयज फुलफील करा, इतलें मागता आमी. कांयच मागोना. आयज तुमी इतली जमीन वयल्या पेडणेकारांची आनी आयज पेडणेकारांकूय तुमी रस्त्यार उडयले, कित्याक जाता हें? एटलीस्ट तांकां स्टँड तरी दिवया पळय. CMान तांकां प्रॉमीस केलें स्टँड दिता म्हणून सांगलें. आतां ऑलमोस्ट 3 म्हयने जावन गेले, 4 म्हयने जावन गेले. इतले 4 म्हयने जाले हांव नको CMाक कित्याक इतलो टायम लागता तें करपाक. एक सिंपल डिसिजन, येस वी आर गिवींग देम स्टँड म्हणून एक डिसिजन घे. सरकाराक नोटीस दिली, सरकाराक इंटिमेशन दिलें, सगळो पत्रव्यवहार व्यवस्थीत करून दवरला. अशा वेळाचेर निमण्या वेळाचेर जेन्ना आमी रस्त्यार देंवता म्हणटकच भाशा करूंक लागले बरोबर 144 सेक्शन लागू केलें. 3 दीस जाले टॅक्सीकार भाव आमच्या आपले गाडयो बंद दवरून स्टँडाची मागणी करतात. असं पहिलेच जावं ना की आमी सरकाराक टायमूच दिवंक ना आनी आमी रस्त्यार देवपाची भाशा करता, अशें जावंकूच ना. जे रुल्स एंड रेग्युलेशन RTA अंडर येल्लो ब्लॅकाक आसा तेच लागपाक जाय आनी ते CMान मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ले, पूण ते मान्य करूनय अजून मेरेन कित्याक दिना, कित्याक नोटिफायड करिना तेच कळना. कितें जालें जाल्यार 144 लायता, कित्याक भियेतात तुमी आमकां? अरे हक्काची झगडी करता, हक्काचो हक्क मागतात आमी, कायद्यान जे आसा ते कायद्या प्रमाणे वयतात आमच्या हक्काच्या अधिकारे खातीर. तुमी 144 कित्याक लायतात? गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेळसांव खेळा मळाची देखरेख गोंयच्या खेळा प्राधिकरणा कडेन आसली तरी ग्रावंडाच्यो भयो जाल्यात. लायटिनात कोयराच्यो राशी, बुरश्यो टॉयलेटी. ह्याच गांवचो एक खेळगडो जो राष्ट्रीय पावंड्यार फुटबॉल खेळ्ळा तेणी हुस्को उक्तायला. जाल्यार आमदार आंतोन वाझान ग्रावंड जाग्यार घालता म्हणून सांगला. आयकात हिरू महालीचो रिपोर्ट. आमी आसा वेलसाव ग्रावंडाचेर आनी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की हो जो ग्रावंड म्हज्या फाटल्यान दिसता हो ग्रावंड कितलींशीं वर्सां SCG कडेन मेंटेनन्साक दिला, पूण मेंटेनन्साच्या नांवाचेर हांगा कांयच जायना अशें दिसून येयल्लें आहा. आनी हांगा जे वेलसाव गांव आसून जशे इंटरनॅशनल जो नॅशनल प्लेयर आहा ग्लेन मार्टीन होय हांगासुनूच भायर सरलो, तो FC गोवा खेळ्ळो. पूण सद्याच्या परिस्थितीत ह्या ग्रावंडार खेळपी हांगा 1st डिव्हिजन 2nd डिव्हिजन मॅचीसूय जातात म्हणून आयकूंक येता. पूण हांगा ह्या परिस्थिती आहा की हांगा जी टॉयलेट आहा ती टॉयलेट सारकी ना. हांगा जे हांगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आहा ते डिस्कनेक्ट आहा, वॉशरूम ना सारके आनी जायते गजाली आहा. जशें तुमी हें पळोवंक शकता की ग्रावंड की हांगा जर कोणी प्लेयर पडलो जाल्यार तेच्यो दिमयो वचूंक शकता अशें जे हांगाले नॅशनल प्लेयर्स आहा इंटरनॅशनल प्लेयर तेंनी सांगलेलें आसा. आनी जर पळोवपाक गेल्यार हांगा जे सरावंडींग आहा हांगा गार्बेज उडोवप जाता आनी जे ग्रावंड आहा तो खरोच निग्लेक्टेड जाला असो म्हणणें आहा. सो लोकांची मागणी आहा की हो ग्रावंड मेंटेन करचो, हांगा बरो टफ घालची, हांगा बरे सुविधा दिवची. पावसा दिसांनी उदक वता आनी तें सो तेका ती ड्रेनेज बीन केलें म्हणटरी तें आनी मागीर पावसा दिसा कांय उदक बीन कांय उरना ग्रावंडाचेर. सो तें आख्या पावसाचें उदक येता तितलें सारकें हें जावन वयता बरे भाशेन. तेदोन मागीर तो ग्रावंडूय सॉफ्ट उरता आनी तें मेंटेन केलें उदक घालून तो ग्रावंड सारको. सो तेदोन मागीर तुका तो दिमी आनी तूं पळ्यार तुका तेदोन कांय जायना. आतां तुमी त्या ग्रावंडार चयलें आतां थिंग सकयल पळ्यार शुवर तुका स्टिचीस पडपाचे आनी सारको हें जायते ट्रस. आनी हे ग्रावंडाचें आतां हो आमकां जायते आमी आतां इन्फॉर्मेशन काडटा तेश कोन्न हे ग्रावंडार जायते मेंटेनन्स ना. जे अशें हे ग्रावंडार इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट केलो आहा, तेजी वॉटर टँक आहा तेजी वयर तेजें कावरींग ना. आनी आमी हे ग्रावंडार जायते हाजी आमची सोलुत्यो ज्यो नाय त्यो आमचे हाजे MLA कोचान मुखार गायलो आहाय. आमी ते आमकां पावतल्यो जे आमकां फुलफील जातल्यो म्हूण आमकां आश बागयताय. We need to do the ground first. Secondly, we need to take care of the stand. Third thing, if we look at the changing rooms, it's pathetic. There are, if we get girls or the girls team here, there is no changing room on our ground. We cannot have a girls team over here. I'm also a member of the GFA women's team.
But it's unfortunate that I cannot use any of my services of my own village for the ग्लेन मार्टीन हांणी वेल्सांचें नांव वयर काडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता ताचो हो प्रपोजल आसा हो ग्रावंड बरे भाशेन मेंटेन जावचो अशें ताचो प्रपोजल आसा ताका लागून हांव हांगा आयलोलो आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार हांव जाणा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हालींच हांवूय एक ताचो एक मेंबर आसा आनी म्हाकाय आतां तांचें सगळें सजेशन जें हांवें आयकून घेतलां आनी ग्रावंडाची जो मेंटेनन्स जावपा जायो तेजेरय हांव फाल्यांच्यान जो प्रोसेस जो कितें आसा तो म्हाका स्टार्ट करपाक जाय. हो एक ग्रावंडाची परिस्थिती कित्याक अशी मेंटेनन्स नासतना उरलो हेंवूय म्हाका खबर काडपाक जाय आनी हांव पर्सनली वचोन आमचे एसएजीन इन्क्वायरी करतलो आनी आमकां कितें करपाक जाय हें फुडें. आनी म्हाकाय दिसता जे आमचे जी पंचायत आसा ताणेंय तुमचो कितें प्रपोजल आसा तो एक ग्रावंडाचो कितें सजेशन आसा तुमी आमकां एक प्रपोजल दिले जाल्यार आनी चड बरें पडटलो कित्याक म्हाकाय तो फॉलोअप करपाक बरें पडटलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. मंत्रिमंडळाची हालीच बसका जाली. बसकेत घेतलेल्या निर्णयाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवारा पत्रकारां कडेन उलयलो. राष्ट्रीय खेळांचो लोगो 14 मेक लॉन्च करतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. पळयात. आयच्या कॅबिनेटीचे डिसिजन इज द फायनलायझेशन ऑफ द सँक्शन स्ट्रेंथ फॉर द डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल सेव्हिंग एंड लॉटरीज. वेगवेगळे पोस्टाचे सँक्शन केल्ले आसा. सेकंड दर इज एन proposal for the transfer of the government land for the primary health center Maye. ताच्या खातीर 2063 square meter. Approval of the appointment of the various GSIDC contractual staff. जो आसा एक्झिस्टिंग ताकाच अप्रुवल दिल्ले आसा. वर्क ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गोवा हट एट पेंजीम तो 10% आशिल्लो ताचो टेंडर जाल्लो तो ताका वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेन्शन सेल टू एक्झामाइन एंड व्हेरीफाय द डिटेल्स ऑफ द प्रीमॅच्युअर रिटायर्ड एम्प्लॉईज पर्सन बाय द हायकोर्टान जेंची ऑर्डर दिल्ली फाटले तांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आनी तांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो. प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट लेक्चरर इन IPHP ओके कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरपा खातीर IPHP. प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 3 पोस्ट ऑफ द ट्युटर आनी असिस्टंट लेक्चरर इन गोवा मेडिकल कॉलेज कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेर घेवपा खातीर ओके. Proposal for the independent dedicated IT cell in the chief election office. Separate IT cell appoint केला. जेट पेचर मशिनाचो एडिशनल आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतलेले ताका अप्रुवल दिल्ले आसा. दर इज एन पोस्ट फॅक्टो एक्सपेंडिचर अप्रुवल ऑफ द वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसचो इट इज 38 lakhs ओके. कला भवन सांकवाळे आमी टेम्पररी पोजिशन जे इंडियन बार काउन्सिल ऑफ इंडिया हांच्या खातीर दिला फॉर द लिगल एड्युकेशन एंड रिसर्च पर्पज ओके. देर इज एन अमेंडमेंट इन द बिजनेस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एलोकेशन रुलान अमेंडमेंट गोवा गॅजेटर डिपार्टमेंट जे फॉर्म केला तितून वेगवेगळे एलोकेशन्स केल्ले आसा. प्रपोजल ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड ऑफ 200 square meter इन फॉर 4 मोबायल टॉवर्स इन साऊथ गोवा केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कडेन मोबायल टॉवर घालपा खातीर गव्हर्मेंट लँड आमी एलोकेट केल्ली आसा. इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड इन मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द क्रिमिटोरियम ओके. जस्ट आयच्या कॅबिनेटाक इतकीच डिसिजन आशिल्ली. 37th नॅशनल गेम 2023 गोंयान होस्ट जाता एट द एंड ऑफ ऑक्टोबर आनी फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2023. आणि ह्या संदर्भान आमचो पयलो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो लोगो लायनचो सेरेमनी 14 मेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6:15 जातलो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाषेश गोयकार आनी संगीता ओली. मुरडीवाडो कुर्टी खांडेपारा उदक साठोवपाची तरतूद करतात जाका लागून 45 लाख क्युबिक मीटर उदक मेळटलें. शिरोडा पंचवाडी आणि सावड्ड्या खातीर वेगळी येवजण चालीक लायतले सुभाष शिरोडकारान सांगलें. पत्रकारांनी खणून विचारले उपरांत गोंयांत उदकाचे हाल चल्ल्यात हेवूय तेणें मानून घेतले. पळयात. गोंयभर उदकाची मारामारी चल्ल्या. सरकारान हर घर जल हर घर नल अशी घोशणा केल्ली आसली तरी कितल्याशाच गावांनी पायपां पावल्यात, नळ लोंबतात पूण तातूंतल्यान उदका बदला वारेंच व्हांवता. एप्रिल मे म्हयन्यांत चड हाल जातात ही वस्तुस्थिती WRD मिनिस्टरान मानूनय घेतल्या. उत्तर गोंयांत वेगळेच 250 MLDचो प्रकल्प सुरू करतले. त्या उपरांत प्रस्न जाग्यार पडटलो खंय. आयकात शिरोडकाराक. मुरडीवाडा म्हणटा थंय कुर्टी खांडेपारात
जी आमी बॅरेज बांदपाक पळयतात दॅट वील गीव अस ऑलमोस्ट 45 lakhs ऑफ क्युबिक मिटर उदक म्हणजेच कितलेशे MLD उदक मेळटलें आमकां प्लस हांव म्हज्या गांवांत म्हणजे शिरोड्या पंचवाडी गांवांत आनी सावर्डे दिसता खातीर बी एक वेगळी येवजण घेवपाक पळयता जी मुखारले सादारणशे वर्स भितर कार्यान्वीत जाता. WRD मिनिस्टराचे घर दोंगरार आसा ताका उदक मेळटा पूण हेरांक कित्याक मेळना ह्या आर्जीन विचारिल्ल्या प्रस्नाकय ताणें जाप दिली. हर घर नल हर घर जल घोशणेचेरय शिरोडकार उलयलो. गांवांनी उदक पावना हे तो मानूनच घेवपाक तयार ना. आयकात ताका. अशे काही इश्यूज आसात ज्या जाग्यार त्या प्रॉपर्टींतल्यान वचूंकच मेळना आनी मुखार थंय 10 घरां आसता 5 घरां आसता पूण तो पायपलायन ओडून दवरल्या पूण उदक येना तेजेर म्हणटात. ना 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 सी ज्या जाग्यार पायपलायन ओडून दवरल्या थंय उदक मेळटाच फक्त एप्रील मे म्हयन्यांत एखादी ऑल्टरनेट उदक मेळटा. देर आर 2 प्रॉब्लेमॅटीक पॉयंट्स. एक आंबेगण म्हणटात थंय कारण इट इज अ लिटल हिली एरिया आनी थंय अजून हे जावना पूण गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल एक आसा वीच वील बी कॉस्टिंग अबाउट से 35 lakhs. प्रेशर पंप बसून आमी तांकां उदक दिवपाक पळयतात. तुम्ही जेन्ना हिली एरिया म्हणटा तेंचो होय म्हणणें आशिल्लें की तुमचें घर म्हणटा तें दोंगरार म्हणटा पूण तुमकां उदक मेळटा म्हणटा ते पूण लोकांकूच उदक दिवपाक तुमकां दोंगर लागता काय म्हणटा ते. म्हणजे आसा पळय न्ही ती इन वॉट आय शूड से इन द टावन एरिया म्हणजे शिरोडा टावन एरियेंत हे आसा आनी ताका सप्लाय 3-4 कडल्यान येता. म्हाकाच म्हजें अशें म्हणून न्ही अदरवायज रेस्ट ऑफ द शिरोडा हॅज गॉट सफिशियंट वॉटर म्हणजे पयऱ्यान ना जाल्यार ते दिसाक किंवा पयऱ्यान तरी मेळटाच कारण वी गेट सप्लाय वॉटर फ्रॉम ओपा एज वेल एज फ्रॉम सालावली आनी परत मैसाळ डॅम. आतां थंय जें आसा पळय न्ही तर रिमोट हे आशिल्ली एरिया आशिल्ली कारणान तांची फायल जी आसा पळय न्ही प्रपोजल केल्लें आसा आनी ते वील गेट वॉटर. सगळे गोंयभर उदका मातसो इश्यू आसा पर्टिक्युलरली इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे आनी त्या संबंदी लक्षांत घेवपाक जाय की नॉर्थ गोवा जे आसा पळय न्ही ते 250 MLDs आमी प्रोजेक्ट घेवपाक करतात जेणे करून मुखारले 10 वर्सां 15 वर्सां हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बेतळभाटी स्पोर्ट्स क्लबान रुमडामोळ स्पोर्ट्स क्लबाचेर शेक गाजयलो. रंगतदार जाल्ले फुटबॉल मॅचीत बेतळभाटी SCन 9-0 अशें घसघशीत जैत मेळयलें. गोवा फुटबॉल असोसिएशन अंडर 18 दुसरो विभाग लीग मंगळारा नागवा खेळामळार जालो. बेताळभाटी SCन सुरवे सावनूच जिखपाची उर्बा दाखयत रोमांचक गोल मारले. रुमडामळ स्पोर्ट्स क्लबान आपले परीन जैत मेळोवपाचो यत्न केलो खरो पूण तांच्या यत्नाक यश मेळना. निमाणे बेताळभाटी SCन रुमडामळ SC आड जैत मेळयलेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. कांय सप्तकां गोंयकारांनी बदलपी हवामान अणभवलें पूण आतां तें थीर जावपाक लागला. कर्नाटक दर्यादेगेर तयार जाल्लो दाब उणो जाल्ल्यान हवामान सुखें जातलें. नितळ मळबाचें दर्शन घडटलें. बिरेस्तारा तापमान 35च्या फुडें वतले. फाटल्या कांय दिसांत सावन उणें तापमान 30च्या लागसर आसा. उणी पातळी 27 वयर वचूं येता. 11 तारखेक नैऋत्य अरबी दर्यांत वादळी वारो घोळटलो. देखून बोट धन्यांनी जतनाय घेवची अशें हवामान विभागान सांगलां. 11, 12, 13 आनी 14 वेर सुके वातावरण. 11 वेर धुके पडचे ना. ह्या सप्तकात तापमानात बदल ना. बिरेस्तारात चडीत आनी उणें तापमान 35 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. 11 तारखेक नैऋत्य अरबी दर्यांत जावं येता खवदळ. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.